माताजी हरे कृष्ण हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे वैष्णव बांधवांक हांव दंडवत प्रणाम करता। तशेंच देवोत्तम परमपुरुषाले चरणांत वंदन करता। मगेल दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु हांगेल चरणाक वंदन करून दंडवत प्रणाम करता। आणि आज आमगेले सेशन स्टार्ट करूया। सुरेख कीर्तन संगीले अनुपमा नायक माताजी, तशेंच गीतेचे महात्म्य संगीले आणि रिसिटेशन संगील माताजी पुरा जनाकय मस्त मस्त धन्यवाद चंदुकन संगील सगळ्यांनी। हरे कृष्णा। आता आम सनांचे हरिगुरु वंदन करून सेशन प्रारंभ करता। हरे कृष्णा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सगळ्यांकी हांव वापस स्वागत करता। सगळ्यांकी धन्यवाद जॉईन जाल्लेल्याक। तशीच आता मी बेसिक्स ऑफ भगवद्गीते हे बुक्कावेरी सेशन्स एक महिनो 1.5 महिने दुखून चलता सगळ्यांक गोत्तस। आता हे बेसिक्स ऑफ भगवद्गीताचे फर्स्ट चॅप्टर फिनिश जाल्लेले आसा। क्विकली एक सಣ್ಣ रिकॅप करता। बेसिक्स ऑफ भगवद्गीताचे स्टार्टिंग आशिल्लो टॉपिक व्हॉट इज भगवद्गीता। भगवद्गीत म्हळ्यार कसले कृष्णान अर्जुना प्रश्नेक कुरुक्षेत्र युद्धा वेळारी दिल्लेलो पुरा आन्सर तेंची भगवद्गीते। हे महाभारताचे भीष्म पर्वा भितर येयलें आसा म्हणून आमी आयकलेलें आसाचे। तदनंतर व्हॉट इज इट्स पर्पज। हाजे पर्पज कसले भगवद्गीतेचे अज्ञानान दुखून भायर येवचे देह आनी आत्माचे आमकां ज्ञान मेळटा आनी सगळी आमगेले वर्णाश्रमाक अनुसार जावन कर्म कोरका आनी देवाक आनी आमकां आसले संबंधाचे तिळवळीके हे अंत भितर आमकां कळलेलें आसा। तदनंतर टॉपिक वाय शूड वन ट्राय टू अंडरस्टँड गीता। गीता म्हळ्यार दुर्लभ जावन आशिल्ले आमकां एक मानव जल्म मेळ्ळेलो आसा। हे मानव जल्माचे गोल कसले आमी कसले साधन कोरका म्हणून आमकां एक हे मॅन्युअल जावन आसा। तदनंतर भगवद्गीते भितर सब्जेक्ट मॅटर आनी तूं कसो आसा म्हणून एक टॉपिक। भगवद्गीते भितर ईश्वर जीव प्रकृती काल कर्म हे 5 भाग सांगिल्ले आसा। टू फाइंड अ परमनंट सोल्यूशन फॉर अवर सफरिंग्स हे आमी समजून घेवया। तदनंतर भगवद्गीते कोण अर्थ करून येताची म्हळ्यार एक भक्ताले क्वालिफिकेशन कसले म्हणून सांगिल्लें आसा। आमी कशी अर्थ करून घेवचे एक गुरुले आश्रय वचून तेगेले सेवा करून प्रश्न घालून तद्विधी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया म्हणून भगवद्गीते भितर सांगिल्लें आसा। तशें आमी गुरुल मुखांतर हे घेवचे आनी हे क्वालिफिकेशन कसं म्हळ्यार तो एक डिवोटी जावन आसुका कृष्णालो भक्त जावन आसुका आनी असूया रहित जावन आसुका एनविएशनच ताका। अर्जुनाक कृष्णान सांगिल्लें आसा तूं म्हगेले सखा जावन आस आनी तूं अनसुया जावन आस म्हणून असूया ना तुका म्हणून।
तदनंतर आम्ही भगवद्गीते कोणाल निमित्त शिकू का, कोणाल मुखांतर शिकू का, ते गुरुले क्वालिफिकेशन कसले म्हणून ते मागे टॉपिक. गुरु शिष्य परंपरेत दुखून येयले म्हळ्यार ऑथॉरिटी असेल गुरुल मुखांतर आम्ही शिकू का, आम्ही समजून घेऊ का. आणि तो गुरु कशें आसूं का, सगळे शास्त्र लायक जावन ताका गुत आसूं का. गुरुवाष्टका भितर एक श्लोक आसा, साक्षादरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भिः किंतु प्रभोर्यः प्रिय एव तस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंद. तशी सगळे शास्त्र अध्ययन करून ताजे तत्व गोत्तशिल्ले तसल गुरुले आम्ही ते गुरुल क्वालिफिकेशन आसा. आणि गुरुक सगळे जीवा वैरी दये जीव दये असो का, आणि सगळ्यांक त्यांनी एकूल एक म्हणले का, आणि इंद्रिय कंट्रोलार असो का तांगेले. तदनंतर आम्ही ऐकलेलं सची 3 स्टेप्स ऑफ परफेक्शन. संबंध, अभिधेय आणि प्रयोजन. संबंध म्हळ्यार परमात्माक आणि आमका जीवांक असुचे संबंध कसले म्हणून ताजे विषय आम्ही समजून घेवचे. अभिधेय म्हळ्यार हे संबंध आम्ही कशी मेंटेन करता हे अभिधेय. प्रयोजन कसं प्रयोजन हाजे निमित्त आमकां कसले प्रयोजन आसा अशें केलेले निमित्त आमगेले अल्टिमेट गोल आमगे लायफाचे आम्ही प्राप्ती करून घेवता. तदनंतर ज्ञान प्राप्तीचे 2 मार्ग कसले म्हणून सांगितलं आसा, आरोह पंथ आणि अवरोह पंथ. आरोह पंथ मुखांतर आम्ही ज्ञान प्राप्ती केल्यार ते ज्ञान संपूर्ण नाही ते. जशी ती अवरोह पंथ हाजे निमित्त ज्ञान प्राप्ती करची म्हळ्यार ऑथॉरिटी दुखून येईल गुरुल मुखांतर आम्ही करून घेवचे. आणि ते ज्ञान संपूर्ण ज्ञान म्हणून आम्ही ऐकलेलं असायचे. तितले पुरे दत्ताना व्हॉट इज द प्रूफ म्हळ्यार डज गॉड रियली एक्झिस्ट. देव आसा जाल्यार कसं प्रूफ म्हणून ते एक टॉपिक येता. ताका प्रूफ म्हळ्यार 3 प्रूफ म्हणून माताजीन सांगिल्लें आसा, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण आणि शब्द प्रमाण. शब्द प्रमाण मात्र अंत भितरी समज. शब्द प्रमाण मुखांतर आम्ही कसले ज्ञान घेता पळय ते संपूर्ण. आणि त्या शब्द प्रमाण आम्ही काही दुखून घेवका म्हळ्यार आमगेले शास्त्रा मुखांतर. शास्त्र गीता, भागवत, उपनिषद आजी मुखांतर आम्ही ते ज्ञान प्राप्ती करीत म्हणून येदोळते जाल्लेले आसा. आता आम्ही बेसिक्स ऑफ भगवद्गीताचे 2nd चॅप्टर आम्ही तर आयल्यांचे. 2nd चॅप्टराचे फर्स्ट आमगेले 80 टॉपिक कसले माताजीन सांगला म्हणजे कॉमन एथिस्टिक आर्ग्युमेंट्स. एथिस्टिक म्हळ्यार माताजीन सांगला म्हणजे आसुरी गुण प्रवृत्तीचे, तशींची नास्तिक लोक हांनी हांगेले मस्त सकडी तर्क वितर्क देवना अशें परत तांणी म्हणचे सामान्य जावन तांगेले तांगेले विशय. तसे ह्या विशयांत आम्ही आज समजून घेऊया. आणि हाजी नंतर या चॅप्टरा भितर फुल्ल देवाल विषय सांगिल्ले आसा. व्हॉट इज गॉड, हू इज गॉड, वन गॉड ऑर मेनी गॉड, डेफिनेशन ऑफ गॉड, तसेच एक्सप्लानेशन्स ऑफ गॉड, अशी देवाल विषय मस्त सकडी तिळवळिके या चॅप्टरा भितर आम्ही घेवीत. तशी हे सगळे सेशनाक हांगा आजी भागवहिसले जनांनी सदांची पार्टिसिपेट करका आणि हे ज्ञान घेवका सगळे लायक वरिष्ठ भक्त पुरा येता आसाची म्हणून हांव सगळ्या लागीं रिक्वेस्ट करता. हरे कृष्णा. आणि आता मी आयच्या टॉपिका विशयी उलया सांगूक हांव प्रयत्न करता. कितले हांव सांगूक म्हाका योगीत आसता म्हणून म्हाका गोतना. कसले चूक जाल्यार म्हाका क्षेम दिवका म्हणून सुरिका हांव निमून घेता.
कॉमन एथिस्टिक आर्ग्युमेंट्स सामान्य जावन नास्तिक लोकांनी आसुरी लोकांनी सांगचे देव ना म्हणून. आणि देवाक ನಮ್ಗಲ್ಲೇ ಜನಕ ತನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಸಕಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ घालताचे तुम्ही देवा पळयलावे देवा पळयला जाल्यार मक हांव पळयतोय हाका प्रूफ कसले आमकां काही दिसना तसले देवाक आमी कशें नमगुचे अस सगळे तांगेल्यागी मस्त सगळी तर्क मस्त सगळे प्रश्न पुरो आसा जाल्यार हे सगळे प्रश्नाक उत्तर आमकां अध्यात्मिका गेल्यार मात्र मेळटा. हे भौतिक जगत्यांतू मस्त सगळे ज्ञान संपादन करताचे स्कूल कॉलेज नंतर ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ सगळे IIT ते हे पुरो आतां आयिल्ले आसा. ತಂತು भितर वचून पोट भरची तसले विद्या मात्र आमी संपादन करीत शिवाय अध्यात्मिक ज्ञान अंग खंय मेळना. हे मेळका जाल्यार आमकां आतां जनाक स्पिरिच्युअल ऑर्गनायझेशन ते वचूका थंय गेल्यार मात्र मेळटा. आणि हे ज्ञान ऍक्च्युअली सगळ्या कಡೆ मालगडी आसता जाल्यार मालगडी तांणी देवाक नमगताची देवा पूज करताची व्रत करताची सगळे करताचे जाल्यार आत्ताचे जनाक चेडवाक पुरा लॉजिक समेत समजावचे तितले तांकां कळना. म्हळ्यार जनरेशन गॅप येता तांचे भितर. सो पक्कनी कोणी वय म्हणूक तयार नाचे तेन्ना एक सांगचे तांकां कसं म्हळ्यार स्पिरिच्युअल ऑर्गनायझेशन वचूका परंपरे दुखून गुरुला आश्रय घेवका आणि ते दुखून तुम्ही तुमगे पूर्ण प्रश्नाक उत्तर घेवका म्हूण सांगून तेन्ना थंय एक तांगेले प्रश्न आसा नास्तीक जनाले हांगा येयल्यांक मात्र स्वर्गा वचूंक टिकेट मेळचे आमी सगळे स्वर्गा वचूं ना हांवें अशें सगळी तांणी आमगेले निमगिताचे तांगेले प्रश्नाक उत्तर दिवच्याक कळ्ळी जाल्यार कळना ते नुता बसताची कसले तर्क करूं वचनाचे. आम्ही पुढे म्हगेले शिक्षा गुरु लागी हाका वतना ऑफलाईन क्लास आशिल्ले पुढे आतां न्हय ऑनलाईन क्लास आयला. ऑफलाईन क्लासा वतना म्हाका एकली निमगेलेले आसा तुमगेले सत्संग आयिल्ले जनान मात्र स्वर्गा वचे आमकां सगळी टिकेट मेळना दिसता न्हय म्हणून ते स्वर्गाकी गोलोकाकी खंय वचे टिकेट कोण दिवचे ताका विजा कोण दिवचे ते सगळी आम्ही सांगू जायना. आमगेले साधन वयर आसता ते आनी आमगेली भक्ती आमी कितली करताची म्हणून आमकां गोत आसा बाकीचे कोणाक ते कळूंक साध्य ना असो. आता तदनंतर माताजीन पयर सांगिल्लें आसा शास्त्राचे इम्पॉर्टन्स तांणी भागवता विशय भगवद्गीते विशय ते पर आमी वाचूका सदां वाचूका एक अर्ध घंटुपणी आमी दिसाक ते भागवत वाचून तांतून कसं आसा इतली कश्टारी आमगेले श्रील प्रभुपादांनी ताका अर्थ न्ही बरयला आयकुका वाचूका म्हण सकट माताजीन सांगिल्लें आसा. आनी तांणी सांगलें सदा सेव्या श्रीमद भागवती कथा म्हणून म्हळ्यार सदांची आयकुका श्रवण करूका आमगेले भक्ती सेवेचे एक चरणाची शास्त्र वाचूचे आसा. भागवत पठन हे करतना हरी आमगेले हृदया भितर येवन बसता म्हणून माताजीन सांगिल्लें आसा. तशी नास्तीक लोकांक देवा वेरी नमगना जाल्यार एक भंय आसता कसं म्हळ्यार कितें चान्स घेवचे म्हणून त्या खातीर तांणी देवस्थाना वताची केलो पुजा व्रत पुरो करताची सत्यनारायण व्रत असं गणहोम असं सगळं करताचे. देवा वेरी नंबीक ना जाल्यार एक मनशान एक सुमार दुड्ड खर्चून एक घर बांदले म्हण करूया तेन्ना तांणी ते एक व्रत करयताचे तेन्ना एकल्याक तागेले फ्रेंड निमगीत तुका कांय देवा वेरी नंबीक ना तू कसल्याक हें सत्यनारायण व्रत न्ही केला म्हणून तो तागेले फ्रेंडा सांगता की इतली दुड्ड खर्चून घर बांदला भटान सांगलें की एक 10,000 रुपये दिल्ले लायक पूज करूया म्हणून
असो 10,000 रुपये खर्च री देव असत जाल्यार इथे चान्स घेवचे म्हणून केलेला म्हणून म्हणतके अशी सकडी जनाले देवावेरी ನಂಬಿಕೆ सर आणि ಕೆಲವು ಜನ ನಾಸ್ತಿಕ್ ನಿಮ್ಗಿತಾची की देवाक दाखयतोय म्हाका कॅन यू शो मी गॉड म्हण निमगीताक त्या विशयी भितर हांव एक लेक्चरा भितर आयकलेली एक कॉलेजांतू एक प्रोफेसर स्टुडंट्सा निमगीत तो नास्तीक ऍक्च्युअली तो निमगीत की तुमगेल पैकी कोण देवा नमगताची म्हण ताका सुमार सारखे हात उबारताके तंतु लेಕ್ಕ ಚೆಲ್ಲಾಕ तो प्रोफेसर निमगीत की तुका गॉड आज एक व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ गॉड म्हणून ते चल्ल्या प्रश्न घालतना चल्लू सांगत की सोर्स ऑफ एव्हरीथिंग देव गॉड इज सोर्स ऑफ एव्हरीथिंग म्हणून म्हणत की सर्व कारण कारण म्हणतना प्रोफेसर असता निमगीत की सोर्स ऑफ बॅड अँड गुड थिंग ऑल्सो म्हणून निमगीत की ताका तर चल्लो म्हणत की हांव तुमका एक प्रश्न निमगीता म्हणून कसले म्हणतना इज देर एनी डार्कनेस म्हणून तो प्रश्न घालता की प्रोफेसराक ताका वय डार्कनेस आसा म्हणत की प्रोफेसर ताका चल्लो म्हणत की नो देर इज नो डार्कनेस डार्कनेस ना काळोख ना आम्ही एक बल्ब ऑफ केल्यार काळोख नीवे सूर्य अस्तमान जातना काळोख शिवाय अशी काळोख ना अं? तशींची आमगे जीवना भितरी देवाले कॉन्सेप्ट ना म्हण जाल्यार तेन्ना बॅड थिंग्स हॅपन्स म्हणून प्रोफेसर सांगतना प्रोफेसर उलयनाके तशी देवाक आमी केन्ना पाटी घालता की तेन्नाची आमगेले बॅड थिंग्स प्रारंभ जाता म्हणून आमी हांगा समजून घेवका आता देव आमकां दिसना जाल्यार तागेले इफेक्टा निमित्त आमी देवाक एक्सपिरियन्स करून घेविता हे इतले व्हड विश्वा भितरी इतले अद्भुत सृष्टी आसा देवान केलेले देवान त्या शक्तीची देव म्हणून आमी नमगुका आमी कशी एक कोब्बू खातना तांतू भितरी स्वीटनेस आसा कोब्बानी गोड करताची म्हणून नमगताची तशीची फुल्लां भितर आमकां दिसना जाल्यार एक स्मेल आसा पोंबोळ आसा तेवूय आमी नमगताची दूध आमी तर आमकां दिसना जाल्यार दुधा भितर लोण आसा हेवूय एक आमी नमगुका जाल्लेले विशय तशीच एक पपेट शोधत जाल्यार ताजी मागशी एक पपेटियर आसची आसा चेडू मात्र लायक करून एन्जॉय करून पुरोची एक पपेट शो जाल्यार आमकां व्हड्डांक कळटा हे ಗೊಂಬೆ आट करतले एकलो विंगड आसा म्हणून तशींची आम्ही एक देवाला हातान तुले ಗೊಂಬೆ आणि ताण आमकां खेळोवचे ताण खेळील तशी खेळचे आमगेले काम हे इतले आमी अर्थ करून घेवका फुडें एक सानपणार एक पद आयकलेले ಗೊಂಬೆಯಾಟವಯ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೇ ಆ ದೇವನಾಡುವ ಬೊಂಬೆಯಾಟವಯ್ಯ तशी एक बॉम्बे आट आणि देव म्हळ्यार एक अनसीन कॉज एक मोतया सोरा भितरी एक देवा फुल्ला माळे भितरी आशिल्ले एक सूत दार रोप आमकां दिसनी जाल्यार ते आस म्हळ्यार खंडीत ते नातल्यार एक फुल्ला माळ करूंक जायना मोतया सोर करूंक जायना तशीची मुखार सुया आमी आनी एथिइस्ट आसा पळय आनी एक तांगेले एक व्हडले एक प्रचार आसा हे हिंदूजेन देवस्थाना वचून शिवलिंगावेरी दूध घालून वेस्ट करताची म्हणून शिवलिंगावेरी दूध घाल्लेले ते गटारा उच्च तशी व्यवस्था ते देवस्थानाच्या मॅनेजमेंटाचे मिस्टेक आता आमगेले इस्कॉना भितरी आमी सक्कडी नमनवार देवाक अभिषेक करताचे कसं करताचे आमी ते अभिषेक केल्लेले पुरा विषय दूध दवो दही दवो ते आमी एक आयदनां ಒಟ್ಟು करून
चरणामृत देवाले म्हूण आमी स्विकार करताचे. त्या बीन हांनी पळयनाचे, हे नास्तीक जन आसा पळय ते पळयनाचे. इतं म्हळ्यार तांगेले एक नंबीक आसा पळय ते एक सीमित जावन आसा. तांतुल्यान भायर वचाक तांणी विंगड विशय वय म्हूण लेखूक तांणी तयारी नाचे. एक बांयत आशिल्ले फ्रॉग शे, बांयत आशिल्ले फ्रॉगाक तागेले बांयत आशिल्ले उदकाक आनी सुत्तमुत्त कितले जाग आसा हेच ताका जगत काय ताजे भायर एक जगत आसा म्हणून बांयतूल फ्रॉग नमगना. तेंची एक समुद्रा बदीन आशिल्ले एक फ्रॉग एक वेळे बांयत आशिल्ले फ्रॉगाक मेळूं वतना तो सांगता की इतले उदक हांवें हांगा मेगेल घरा लागीं एक क्राश उदक आसा म्हूण म्हणटा म्हळ्यार समुद्रा बदीन आसता. हो वय सात दिना बा कितले आसता बरो मेगेल ह्या उदका पिशेक 10 वंटी चड आस की 100 वंटी चड आस की तस निमगीत केयता म्हळ्यार ताका तागेले आलोचने तितल्याकची सीमित जावन आसा. शिवाय ताजे पेक्षा चड तो आलोचन करना. आमी तशी कशी विवर केल्यार तांकां मना वचना जाल्यार तांणी नमगना नमगना आमकां कसलेय केप्प ना आमकां कसलेय केप्प ना म्हणून म्हणलेले जॅनाक पयलीं प्रभुजीन एक कीचक वदे भितरी काणेद कई केप्यार मारले म्हणून एक सांगिल्लें आसा. तशींच केप्प ना म्हणलेल्यांक एक केप्यार पडटना तेन्ना कळटा तांकां देव आसा म्हणून. देव एकडे दाखयता. हे विशयांत हांव एक लेक्चरा भितर आयकलेलें आसा की एक गांवांत एक व्हड श्रीमंत आशिल्ले तागे लागीं इतली दुड्डू बंगार आनी घरांतूल विशय ते हे मस्त आशिल्ले लायक नासतील तितले तागेले ताणें ओट्टू केलेले आसा. ताका एक दीस दिसता की हे इतले दवरून हांव कसो करचें हे जेनाक हडली जेन पापाची हांकां हांव वांटिता अशें म्हण लेकून तो सांगता सगळ्यांक की पांय दुखून हांव घरा बागेल ओपन दवरता. तुमी सगळ्यांनी अमकितले घंटे दुखून अमकितले घंटे त्या घरा येवन हांगा कसकसल वस्त आस पळय हें पुरा तुमकां कस जावका ते घेवन वचाचे म्हणून तो म्हणटा. आनी हिरदूस लोकून जेणान येवच्या सुरत जेन येवन कितले काडू जाता कितले दवरू जाता कसं सक्कडी कसं जावका तांकां पुरा घेवन 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 वता. एक दीस जाले 2 दीस जाले हो मनीस ते लागीं राबून की बैसून की असके श्रीमंतू तागेले तिकडे पळोवच्या ते तांकां फुरसत ना शिदा घेवन घेवन वता. ಸ್ವಲ್ಪ दीस जातना तो मनीस तागेले फ्रेंडाला सांगता पळय इतली पुरा हांव वांटिता आसा येताची घेवन वताची मिगे तोंड पळयनाची मिगेल्या उल्ल येनाची म्हाका थँक्स सांगनाची म्हूण सांगून चिक्की ताका बेजार जाला तेन्ना तागेले फ्रेंड सांगता पांय अशी करी घरा बागेल्या बंद करी आनी टॅरेसार वचून राब. टॅरेसार वचून राबून ते जेनानी बागेल ओपन जायना पळोवन तांणी ते राबतना तूं वयर दुखून तांकां एक खूब पातोर उडय म्हूण म्हणटा. कित्याक पळय करी पांय म्हणटा तशी तो हिरदूस बागेल बंद करता आनी टॅरेसार वचून राबता. तेन्ना ते सैल जेन्ना पळयल्यार बागेल बंद आसा तांकां आश्चर्य जाता अयो आजीत बागेल बंद आसा म्हूण तांणी अशी उलोवन घेतना वयर दुखून पट 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 पातोर पडूं सुरू जाता. ते पातोर अशे वयर पळयल्यार तो वयर राबला. तशेंच देव आमकां जावं जाल्यार दिता. कितले दिता म्हळ्यार आमकां एक घर आशिल्ल्याक 2 घर जावका 2 घर आशिल्ल्याक 3 घर जावका कार आशिल्ल्याक आनीक कार जावका बंगर जावका तें जावका हें जावका दिता देव जाल्यार देवाले तिकडे पळोवच्या कोणाकय फुरसत ना. देवा थँक्स सांगच्याक ताजे पयशे पडगत ना. आनी असल भागवत पुराण कोंकणीन आयोजन केलेले असल सेशनाक जॉयन जावच्याक वतना जेनाक कितली उणी जेन जॉयन जाताची युट्यूबान आयकुच्या पुरोची त्या विंगड विशय जाल्यार तशें पुरो आसा. मागीर जगत्यान तूं इतली दुख्ख कसल्याक कश्ट कसल्याक म्हूण सकडी हांगेले अनेक ऑड क्वेश्चन ते तांकां एक्चुअली दुख्ख प्रॉब्लेम कसं म्हूण गुंतना
तांगेल प्रॉब्लेम एकच जावका जाल्लेले तांकां कसं जावका तें जावका हें जावका हें जावका तें जावका ते जावका म्हणल्यार पट्टी व्हड आसता तांगेल्यांकी ती पट्टी पुरयसर नातले री तेंची तांकां व्हडली प्रॉब्लेम म्हूण तांणी लेखला एक्चुअली आमगेले रियल प्रॉब्लेम कसले जन्म मृत्यू जरा व्याधी हे जन्म मृत्यूचे सर्कल आदुकून आम्ही भायर येवचे हेच आमगेले परमनंट सोल्युशन ऑफ अवर रियल प्रॉब्लेम्स हे तांकां गोतना हे आम्ही समजून घेऊ का फस्ट हातूंतल्यान कशी आम्ही भायर येवीत म्हणून हे आमकां कळटा जाल्यार भगवद्गीते भितर कृष्णान सांगिल्ले एक श्लोक आसा जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना म्हणून म्हळ्यार मिगेले नाम रूप लीले गुण हे विषय कोण तत्वतः तत्व समेत ऐकत की तक्का पुनर्जन्म ना म्हणून कृष्णान भगवद्गीते भितर सांगिल्लें आसा तत्वतः ऐकूंक जाल्यार कळूंक जाल्यार आमकां आम्ही खंय वचूं भागवता वचूं भागवता भितर तत्व समेत सांगिल्लें आसा तांतू भितर आमगेले मनशाले स्वरूप कसले जीवे स्वरूप हे कृष्ण नित्यदास हे आमकां कळूंक आनी आमी देवा लोटू कनेक्ट जातना मात्र आमकां हे भवसागर दुखून मुक्ती मेळटा म्हूण सांगून आमकां भागवत वाचयतना कळटा आनी आमगेले हे भवरोगाक वखद केस आमगेले इस्कॉना भितर आसा आमगे देह अनारोग्य जाल्यार हॉस्पिटला वताचे आमगेले भवरोगाक वखद जावंक जाल्यार आमी इस्कॉना वचूं कित्याक इस्कॉन म्हळ्यार एक व्हड एक लायक संस्थे प्रभुपादांनी तांगेले प्राय जाल्लेले तवळे मस्त कश्टान आमगेले खातीर एक इन्स्टिट्यूशन बांदिल्लें आसा सेट ऑफ डिसिप्लिन्स आनी युनीक इन एव्हरी वे कळवा खंयचीय देवस्थान सकाळी प्रारंभ जावचे म्हळ्यार देवस्थाना बागील कटचे 6 घंटे जाल्यार इस्कॉनान तूं 4 घंट्याकच प्रारंभ जाता तशी ते फस्ट ब्रह्मसंहिते आनी गुरुवाष्टकम आनी मंगळ आरती हे पुरो क्रमार जाता केन्ना जाता एक दिवस न्ही 365 दिवसय जाता आनी तदनंतर एक भागवताचे 1 घंटो क्लास करताचे तेय बसून भागवत क्लास ऐकल्या नंतर मंगळ आरती जावन उपासान एक आमकां प्रसाद मेळटा देवाल प्रसाद आमी स्वीकार करूं तेन्नाच आमगेलें मन पवित्र जाता म्हणून प्रभुपादांनी सांगिल्लें आसा प्रभुपाद सांगताची की कृष्ण प्रसाद मात्र आमी सेवन करूं म्हणून हाका एक गुरुवाष्टका भितर 2 श्लोक आसा यस्य प्रसादो भगवत प्रसाद यस्य प्रसादान गति कुतोऽपि ध्यायस्तुवंस्तस्य यशस्त्री संध्यम वंदे गुरो श्री चरणारविंदम तशी प्रसाद खावका प्रसाद कृष्ण प्रसाद घेतिल्यांक जैसे अन्न वैसे मन म्हणून सांगताचे आमी कसं खाण खाताची अन्न कशी आसा आमकां तशीच आमगेले मन आसा मन जाता म्हणून सांगिल्लें आसा तशीच देवान भगवद्गीते भितर सांगिल्लें आसा की हांवच देव म्हणून अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावस मन्विताः म्हणून आनी कसं जावं आमकां देव आसा म्हणल्यार साक्षी तशीच ईशोपनिशदांत सांगिल्लें आसा ईशावास्यमिदं सर्वं हे जगत्य म्हगेलें वासस्थान म्हणून देवान सांगिल्लें आसा आनी ताणें आमकां म्हणून कसं दिला पळय तें आमी प्रितीन सेवा घेवन स्विकार करून तेगेले भक्ती सेवे भितर मुखार सरका आनी तेगेले भक्ताले सेवा करता हरिनाम संकीर्तन करता
श्रद्धेन जप कोरका सिन्सियरली म्हणून प्रभुपादान आमकां केलो सकडी नियम घाल्लेलो आसा. जप कोरका, नामसंकीर्तन कोरका, सोळ आणि चार रेग्युलेटिव्ह प्रिन्सिपल्स फॉलो कोरका, हे पूर करतना आमकां तद्विद्य प्रणिपातेन परिपृष्टेन सेवया करतना आमकां देवाल विशय ज्ञान येता म्हणून हांव सांगता. तशी जी लास्ट आयचे टॉपिक एंड करचे फुडें आम्ही देव ना म्हणून म्हणलेले जनाक तर्कबद्ध जावन तांकां विज्ञाना ಮೂಲಕ सांगून असं सकडी अंधश्रद्धेन जनांनी वाट चुकचे फुडें सगळ्यांक देवाले अस्तित्व विथ रेफरन्स लॉजिकली जनाक सांगचे अगत्य मस्त आसा म्हणून हांव सांगता. आनी आम्ही केन्ना कृष्ण प्रज्ञे भितर आसून आमगे सुತ್ತमुत्त आशिल्ल्यांक कृष्ण प्रज्ञे येवं तशी आम्ही तांकां प्रचोदन दिवका. तांकां एकक वेळार एकक मनशाक एक वेळ सांगल्यार कळना म्हळ्यार एकक टायम आसता सगळ्यांक, जाल्यार वयर 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 तीन दोन वेळा तीन वेळा सांगल्यार तांकां वय म्हूण दिसता. तशें जनाक कृष्ण प्रज्ञे हाडूंक सगळ्यांक आम्ही प्रयत्न करता. आनी आम्ही कसो सगळे आनंद भोगता आसा पळय ते बाकीच्यांनी बघू का म्हणून आमकां एक अनुकंप जीवदये सगळ्यां वयर आसू का म्हणून हांव सांगून म्हगे दोन उतरां समाप्त करता. हरे कृष्णा. अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया तानि सर्वाणि मे देव क्षमस्व पुरुषोत्तम. कसले चूक जाल्यार माफ कराचे, कसले अर्थ जायना जाल्यार म्हाका क्षम कर.